थोड्यांनी सांगचें आसा फादर तुमकां गोत्त ना कसले कश्ट अनवरां म्हाका आसात गी म्हणून. हांगासर एक आवय आयिल्ली ताका जाणा भुरग्यांक घेवन, एक धूव आनी दोगी चेडवां एक पूत, आनी येता आसतना जायते कश्ट अनवरां ती आसली. आनी मालगाड्या चेडवाक देंवचार लागला, भूत लागला आनी काले मेल्ले लागला म्हणून आपण हाडून आयली. पूण हांगासर आयल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें हरी एका वायटाच्या खोटेपणाच्या सक्तींतली तुमकां सुटका जाता. हांगासर एक बरी रेतेर करा. आनी तांणी हांगासर रेतेर करून सुरू केली. आनी रेतेर करता ते चेडवा लागीं हांव उलयता आसतना ताणें म्हणली तीच उतरां, फादर तुमकां म्हजे कश्ट कळनात. तितल्यार हांवें म्हळें वय तुजे कश्ट म्हाका खंडीत जावन कळनात, कित्याक म्हाका म्हजेच कश्ट आसात. वय म्हाका तुजे कश्ट कळनात कित्याक म्हाका म्हजेच कश्ट आसात, तुका तुजेच कश्ट आसात. आनी उपरांत ताजें काळीज ताणें उक्तें करून सांगलें जावन आसा. ताजो बापूय जायतो पियेतालो आनी आवयक दोसतालो. तेन्ना ताज्या दोळ्यांनी ताणें पळयलां मालगाड्यान चेडून जावन आसा. बापायक कितलें दोसलां, बापायन आवयक कितलें दोसलां, आवयन कितें सगळें सोंसलां, आवयन कितले मार केल्यात आनी पियोन येवन कितें नालिसायेचे लजे बरी संगती बापायन केल्यात हें सगळें पळोवन तें निराश जालें. उपरांत बापूय पियोन पियोन सुकोन एका बांयंत पडोन तो मेलो. सगळ्या गांवार नालिसाय जाली. मात न्ही सगळ्या गांवार ह्या कुटुंबाक हल्क करतले, ह्या कुटुंबाक केणतले, ह्या वायट दिश्टीन पळयतले. कित्याक चेडवां भुरगीं वाडोन येतलीं, हरी एकली तांकां वायट दिश्टीन पळयतले. मात न्ही बापायनच ताचेर जुलूम केल्लो देखून ते व्हडा दुखांत खंतीच बेजार आयनासलें. आनी ते सांगतले फादर म्हज्या काळजा मनान दुखता, काळजा मनान दुखता. हांवें केवळ म्हणचें आसलें तूं बरी रेतेर कर, देवाचें उतर आयक. तांकां बुजवण मेळ्ळी, आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. ताजे उपरांत जायते रेतेर हांगासर तेणे गेले आनी 2-3 म्हयने रेतेर करता आसतना त्या चेडवा थंय जायती बदलावण आयली. आनी तेंच चेडूं आज साक्ष दिवन म्हणटा हांगासर आयिल्ल्या वरवीं म्हाका म्हज्या दुस्मानाक बोगसूंक साध्य जालें, विशेश जावन म्हज्या बापायक बोगसूंक म्हाका साध्य जालें. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचें सोंपें आसो, तुमचें सोंपें आसो. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक म्हज्या नामान आनी प्रणाम. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र नांवान ह्या दिव्यवाणी मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान आनी घानान स्वागत करतां. सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशिया. सर्वेस्परांतय तुजो संतोश सोद, सर तुज्या काळजाच्या अत्रेक तो तुका फावो करतलो. किर्तन 30:7 चवथी वळ, साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सोम्या थंय सर्वेस्परांतय तुजो संतोश सोद, तुज्या काळजाचे सर अत्रेक तो तुका फावो करतलो. वय सोम्या थंय आमचो संतोश आमी सोदया आनी सर्वेस्पर आमच्या सर गरजांनी आमकां पावतलो. ह्या मागण्याच्या सुरवेरस आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर मागया. तुज्या झरीक म्हाका येवंक दी हे सोम्या, तुज्या झरेंतले म्हाका पियोंक दी सोम्या, तुज्या झरेंत जियोंक दी हे सोम्या म्हणून आमी गावया. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी अनुभव करया. आमचे हात उक्ते धरया, जाय जाल्यार दोळे धांपया. सोम्याचें दर्शन घेवन सोम्या लागीं परतून मागया. तुजे झरे म्हाका येवंक दी सोम्या, तुजे झरेंतले पियोंक दी ये सोम्या, तुजे झरेन जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. सर्व आमी सांगाता म्हणया. तुजे झरे म्हाका येवंक दी सोम्या, तुजे झरेंतले पियोंक दी ये सोम्या, तुजे झरेन जियोंक दी ये सोम्या. येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. स्पिरितांतय स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या,
Spiritate piong die somia, Spiritate giong die somia, yeong makadi piong makadi जियोंग माकादी. सर्व आम्ही सांगता गाऊया. स्पिरिताते माका येऊंग दी सौम्या, स्पिरिताते पियोंग दी सौम्या, स्पिरिताते जियोंग मांग दी सौम्या, योंग माकादी piong makadi, jiong makadi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira la 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 Marakara la 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 Elohim Adonai, all powerful, mighty God, El Gibor, El Shaddai, Adonai, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, God the provider, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Elohim, Jehovah, El Shaddai, hallelujah, 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 hallelujah. प्रार्थूया. भोवमगळा सर्गींच्या बापा, तुझ्या समका तुझ्या हजरपणांत आम्हा समेस्तांक तूं एकवटायताय. सगळ्या संवसारभर विविध देशांनी आनी विविध गांवांनी विविध परिस्थितीने असल्या आमकां समेस्तां दिव्यवाणी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुझ्या मोगाच्या वेंगेन तूं आमकां एकवटायताय. तर तुझ्या हजरपणांत हो वेळ करशीत आसतना तुजी विस्नार देणी आनी आशिर्वादां आनी कृपा जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमची मोतूच वाडाय. पवित्र पुस्तकाचे संदेश आमकां विवरसून आमकां आमच्या काळजांत तुजो उजवाड फांकय. तुझ्या उजवाडांत तूं जियोंक तिरासाण सांबाळूंक तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. भोवमोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक हांव एक बरो आपुरबेसो कुरपेसो दीस हांव मागतां. तुमच्या हर एकल्यांच्या गरजे पासत हांव विशेश तरान विनवणी करतां. ह्या मागण्याद्वारे या दिव्यवाणी लायव्ह मागण्या कार्यक्रमाद्वारे देव तुमच्या सर गरजांनी तुमकां पावोवन दी म्हणून म्हज्या काळजाचो अत्रेक जावन आसा. आमी आमच्या नियाळा घेवया. देवाचें उतर रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 5 वळी 3 to 5. Romans chapter 5 verses 3 to 5. आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या भरवशाचें मूळ. आनी असलो भरवसो आमकां केदींच निराश करिना. बगार देवाचो मोग बरोवन वमतोच्या मापान आमच्या काळजांत आमी अनुभव करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या देवाच्या उतरांत जायत्यो संगती आसात. प्रथम संगत जावन आसा आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावता. म्हाका अशें भोगता की फ्रिजा भितर थंड उदक आनी ऊन उदक सांगाता आसतल्या बरी. साध्य की एकच बर्फ आसाचे थंड उदक नाजाल्यार फ्रिज काम करना जाल्यार थंयसर ऊन उदक आसचें. दोनी सांगाता कशें आसचें. कश्ट आनी अनवरां आनी संतोश पावचें. चडाव जाण मोगाचें न्हू आमी आशेवचें देवा कश्ट म्हाका दिनाका, अनवरां म्हाका दिनाका, सोलवणी म्हाका दिनाका, पिडाशिडां म्हाका दिनाका, समस्या म्हाका दिनाका, दुर्बळकाय म्हाका दिनाका, बेकारपण म्हाका दिनाका.
निरासपण देदेसपरपण मानसीक पिडा म्हाका दिनाका म्हण. पूण हांगासर सांत पावल आमकां म्हणटा आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश भोगता. तर आज आमी नियाळ करया कश्ट अनवरां म्हणटा आसतना दूख आनी दूख भोगचें, कश्ट आनी कश्टोवचें हाजे मदें एक ताफावत आसा म्हणून म्हज्या नियाळाक आयलो. म्हणजे जर तर म्हज्या पांयांक एक कांटो तोपलो म्हण चिंत्या, कितें जाता थंयसर दुखता. तेल्ली इल्ली दूख म्हज्या कामाच्या वत्तडाक हांव विसरालो. मागीर म्हाका पांयां लागीं दूख कळोंक ना. पूण दुसऱ्या दिसा फडाफड सुरू जाली. म्हळ्यार थंयसर पू जालो, रशी जाली. आनी आतां डाक्टर लागीं वचून भिरांत. डाक्टर म्हणटा कोण ना, एंटीसेप्टीक आसा, सर्जरी करीची, ऑपरेशन करीची. आनी ताजे वयल्यान म्हाका खंत, म्हाका बेजाराय. म्हजी प्रोग्रामां खंय कॅन्सल जातात कोण ना, थंय हांगासर म्हाका वचोंक जायना कोण ना. आतां हांव म्हज्या काळजां आनी मनांत कश्टातां. तर पांयांची ती दूख, पूण काळजां आनी मनांत हांवें कश्टोवचें. पांयांत आसा ते कश्ट आनी काळजां मनांत हांवें कश्टोवचें. थंयसर इल्लो ताफावत आसा. कित्याक आमच्या सदांच्या सादारण जिवितांत कश्ट अनवरां कश्टोवचें, दूख भोगचें, हें निरास भोगचें, देदेसपरपण भोगचें, हें सगळें आमी एकच म्हूण आमी चिंता. पूण आध्यात्मीक थरान नियाळ करता आसतना आमी जाणा जाता आमचे कुडींत दूख आसल्यार, आमच्या कुडींत कश्ट आसल्यार, समाजेन संवसारांत कश्ट आसल्यार आमी कश्ट जे म्हणून ना, ताच्या बदलाक आमी संतोश भोगयेत. ह्या विशयांत आमी चड नियाळ करता आसतना सांत पावल आमकां म्हणटा आमचे कश्ट आमकां सोंसणीकाये वाट करून दितात. जर तर म्हाका एक बळवंत कूड जाय, सक्तेवंत कूड जाय, हांवें कितें करीचें? हांवें जिम्माक वचाचें. हांव जिम्माक वचना, तुमी वेतात कोण ना. गेल्ल्यांक पळया बरे मसल्स आसतात, घट्ट पोट तांचे भितर आसता, अर्दें बरें फुल्लेलें वयर आयिल्लें आसता आनी हाता पांयांनी बरें बळ आसता. कितली जडाय तांकां उखलूं जाता. एक फावटी म्हाका एकल्या जिम्माक आपोवन व्हेलें दाखोवंक. म्हाका बारीक संतोश जालो आनी थंयसर आसले जडायेचे जावं पुरो 100 केलो. हांवें तांचे कडेन विचारनासतना उखलूंक पळयलें. उखलता आसतना म्हाका उखलूंक जालें. उखलून वयर हाडलें आनी हांवें म्हळें म्हाका जालें. तांणी म्हळें वेगळी सकला दवर म्हळें. ना ना म्हाका जाता म्हण. वयल्या वेळान हांवें दवरच्या पयलेंच म्हज्या हातांत तावन डाब बागन सकला पडलें. कित्याक म्हज्या हातांक धरूंक इल्लो वेळ जालें ना. सुरवेर एका स्परा उखलूंक जालें, पूण चड वेळ धरून रावूंक म्हज्या कुडींत तसले मसल्स नातले. आनी हांवें त्या दिसा तावन म्हज्याच रुमांत तांणी सांगिल्ल्या बरी हांवें इल्ले पुशअप्स आनी एक्सरसायज करून सुरू केलें. आनी करता आसतना सुरवेर म्हाका इल्ली पुरासाण जाली, म्हाका इल्लें दुखलें. पूण दीस वेता आसतना हांवें पळयलें म्हाका इल्ले मसल्स आयले, म्हाजें इल्लें पोट भितर गेलें. वय सुरवेर इल्ले कश्ट जाल्यार ते कश्टा वेळार हांव म्हज्या काळजांत आनी मनांत कश्टोवना, ताच्या बदलाक म्हाका संतोश भोगलो. कित्याक ताणें म्हाका सांगलें कितले तूं एक्सरसायज करताय फादर ती तुका बरी भलायकी आसता, तुजी जडाय उणें जाता, तुजे कुडींत हळू जाताय, तुजें कोलेस्ट्रॉल उणें जाता, तुज्या काळजाचो भार उणें जाता. आतां त्याच रितीन सांत पावल म्हणटा आमचे कश्ट, जिविताचे कश्ट, जिवितांत आसची दगदवणी, आमकां जिवितांत येवचे आमचे विरोधपण, जिवितांत आमकां सोसूंक आसचें जावंक पुरो कोणाचे गाळे, शिराप आनी हेरांनी कश्टोवचें, अडखळ हाडचे, आडपाय दिवचे आनी आमच्या जिवितांत येवची सलवणी, परिक्षेंत फेल जावचें, वेपार वैवाटांत नश्ट, रीण, लॉस जावचें, ह्या बेळें सारकें जायना जावचें, ह्या काजरी जिवितांत घोवातावन भयले तावन कस सोंसचें, भुरग्यां तावन कस सोंसचें, आवय बापायन तावन ह्या सासूमाय मांव तावन कस सोंसचें, कामाच्या जाग्यार आमच्या धनयान तावन ह्या आतां सकलांत आसल्यान तावन कस सोंसचें, असले सगळे सलवण्यो आमच्या बऱ्याक पडाशें करूंक आमी शकता मात न्ही. हे असले कश्ट आमचे थंय सोंसणीकाय वाडयतात आनी सोंसणीकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता. आनी ह्या तिरासाणे वरवीं आमचे थंय एक वर्तो भरवोसो उब जाता. कोंकणींत आमी वाचता
हांवें तेंच इंग्लिशांत वाचलें. वी रिजॉयस इन आवर सफरिंग्स फॉर this suffering leads to endurance and it results in a character म्हणून आसता थंयसर कोंकणींत कॅरेक्टर म्हणलो शब्द कोंकणीन ट्रान्सलेट करून जावन आसतलो. कश्ट अनवरां समस्ये आमचें कॅरेक्टर म्हळ्यार कितें? आमचें भितरलें व्यक्तित्व, आमचो भितरलो स्वभाव, एक चारित्र्य म्हणटा चारित्र्य आमकां बरें धाकलें आसा संवसारान. विशेषण 18व्या शतमानांत जियेल्लो सांत देवा सहाय्यम पेडले त्या विशयान आयकलां की 18व्या शतमानांत कन्याकुमारी गेल्यार थंयसर लगीन आसा नागेर कॉयल म्हणून. नागेर कॉयल ह्या जाग्यार देवा सहाय्यम पेडले 18व्या शतमानांत तो जियेल्लो. म्हाका दिसता ताची जल्माली इसवी 1712 आनी तो मरण पावले 1750 इसवेन. ताच्या तरणाट्या प्रायार तो काजरी जाल्लो. पूण उपरांत क्रिस्तांव समर्थीचो धर्माची वळख ताका जाता आसतना दैवीक अनुभव ताका जालो, जेजूचो वैयक्तीक अनुभव ताका जालो. तितल्यार ताणें क्रिस्तांव धर्म स्विकार करून बाप्तिस्म घेवन सुवार्ता परगट करून सुरू केली. त्या काळाच्या क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्या लोकांक ताचेर विशेश राग आयलो, द्वेश उपजालो. तांणी ताका कश्टूंक सुरू केलें. ताका धरलो, बंदेन घालो आनी उपरांत मारलें. सगळ्या आंगाक मारून जाल्या उपरांत ताच्या घायांचेर मीठ सारयलें. तुमी चिंता घाय जाता आसतनाच दुखता, ताचे वयर मीठ सारयल्यार आनी मीठ सारयलें मात न्ही, उपरांत मिरसांगेचो पिठोय सारयलो आनी ताका विशेश कश्टशें केलें. आनी सदांनीत गाय दीस गेल्या तितले कुसतात, घायांत पडापड आसता आनी पू जाता. ताचे वयर घश्टून म्हणल्यार बरी मीठ आनी मिरसांगेचो पिठो सारोंक सुरू केलो. आनी ताजे उपरांत जाल्यारय केदाळे देवा सहाय्यम संतोशान आसतलो, संकटां खातीर मागतलो, आयिल्ल्या लागीं तांचे कडेन उलोवन देवाचो संदेश तांकां दिवन तांचे खातीर मागतना अजाप विजमितां जातलीं. देखून मोसरान आनी हाग्यान बरोवन ताका रेड्याच्या पाठीर दवरलो. रेड्याच्या पाठीर पाटी गुवन ताका दवरलो, हात बांदले, पांय बांदले. देखून ताका समा त्या रेड्याच्या पाठीर बसोंक ताका जायनातलें. कित्याक तुमी जाणात रेड्याची पाट बरी आसना बसोंक, एका कादेला बरी ती लेवल आसना. तिशीन इशीन केदाळे पडयेत. उपरांत ताचे हाती बांदल्यात, ताच्या पांयांक दोरी बांदल्या जाल्यारय तो कशें म्हणी करून बसोंक प्रयत्न करतालो. सबार पटी तो रेडो धांवतना ह्या उडी मारता आसतना तो वयरतावन सकला पडला. हात बांदले देखून ताचें तोंड चेंचलें, आंग चेंचलें. आनी तशें जाल्यार त्या घायांक आनीकी मीठ सारावन आनी रगत मिरसांगे पिठोर सारावन ताजे कश्ट सोडोवंक पळयताले. पूण तो तरी केवल देवाचें उतर तांकां परगट करतलो. समिया जेजू विशयान तो सांगतलो, तांकां बक्षितलो आनी तांचे खातीर तो मागतलो. तांकां अजाप जालें. कितलेशे दीस तशें केलें. सगळ्या आंगाची घाय व्हड जाले, चड पू जालो, चड तरान मारणांतीक जाले ते घाय. जाल्यारय तो केदाळा हांसतालो, ताच्या तोंडार परजळ आसतलो. कित्याक ताच्या काळजांत तो निरंतरी समियान जेजूचें दर्शन घेवन आसलो आनी सर्गींचें दर्शन तो घेवन आसलो. देखून हे कश्ट ताका सोसूंक साध्य जाले. देखून कश्ट ताच्या कुडींत आसले जाल्यार ताच्या काळजांत तो कश्ट आलो ना. ह्या देवा सहाय्यम पिळ्ळेच्या जिवितांतय म्हाका एक हो संदेश मेळ्ळो. आमच्या कुडींत कश्ट आसल्यार, जिवितांत कश्ट आसल्यारय आमच्या काळजांत आमी कश्टाचें म्हणून ना. आमकां दूख आसल्यारय पांयांत या हातांत, ह्या काजरी जिवितांत, ह्या कुटुंबा जिवितांत, ह्या म्हज्या रिलिजियस याजकी जिवितांत, पूण म्हज्या काळजांत कश्ट जे म्हणून हांवें ना. हांवें एक विनसवण करीत. आय कॅन मेक ए चॉयस टू सफर इन माय हार्ट अँड मायंड ऑर नॉट. सो the sufferings may be in the world and outside of me, whereas inside of me I can always rejoice and be happy. आनी अशें आमी पळयता जायते दाखले आमकां आसात. सांत आग्नेसाक कितले कश्ट मेळ्ळे. 4थ्या शतमानांत ती जियेली. 13 या 14 वर्सांचे प्रायर ती मेली. ल्हान प्रायर ताचेर जुलूम केलो. त्या ल्हानशा वाटच्या चेडवाक सांत ते आग्नेसाक काजर जावंक वत्ताड घालो एका रायकुवरा लागीं. पूण जेन्ना तें ओप्पलें ना, देखून त्या रायकुवरान रागान ताका व्हरून वेश्येच्या घरांत दवरलो. त्या वेश्यांक पळोवन तरी हें बदलतलें म्हण तें त्या वेश्यांच्या घरांत आसतना विशेश कश्ट जालें. न्ही जावन ताका कोणें मारूं ना थंयसर, पूण त्या वेश्यांचें व्याभिचारांचें जिवीत पळोवन तें कितलें काळजान मनान तें कश्ट जालें. तरी ताच्या भितर ताच्या आत्म्यान ताका संतोश भोगलो. सोमिया खातीर हें सोसूंक
मात न्ही थंयसर आसल्या वेश्यांक व्याभिचारींक सयत कन्वर्ट तर करूंक ताका साध्य जालें. आनी आमी जाणा ताका कशें तांणी कश्ट दिलें. ताका सगळ्या आंगार मारलें, किळे मारले आनी जायते रितीन दुखयलें. आनी उपरांत ताका इंगळ्यांचेर दवरून उजो लायलो, उज्यान तें मरोन दी म्हणून. जाल्यार उजो सयत ताका उलपावंक शकलो ना. उपरांत ताका थंयसर मरोंक सोडलें. जाल्यार जायते दीस तें मरोंक ना. आनी उपरांत ताणें प्राण सोडलो. असल्या कश्टां सयत तें जेजूक उलो मारतलें आनी म्हणटलें जेजू जावन आसा म्हजो सासणीक पती, सासणीक राय. त्या कश्टा वळवळ्या मदें सयत ताका संतोश आसलो. आनी एक वर्त्या सांतडीचें जिवीत केदाळे म्हज्या दोळ्या मुखार येवनचें कश्ट अनवरा विशयान चिंत आसतना सांत सिसिलिया तें 3ऱ्या शतमानांत जियेलें. 3ऱ्या शतमानांत सांत सिसिलिया गेलें. तें ल्हान प्रायर आसतना वालेरियन म्हणल्या लागीं ताका काजर करून दिलें. पूण ताका काजर करून दिता आसतना त्या वालेरियनाक ताणें स्पश्टरान सांगलें हांवें म्हजें काळीज आनी मन सोमया जेजूक दिलां. तो म्हजो सासणीक पती आनी हांव ताची पतीण. देखून हांव तुजे लागीं कुडीचो संबंद दवरचें. तितल्यान वालेरियनाक जायतो राग आयलो. ताज्या भावा सांगाता मेळोन तिबेर्शियसा आसा सांगाता मेळोन तिका जायतें कश्ट दिलें. पूण त्या वेळार सिसिलियान सांगलें एक उतर जावन आसा हांव आंज बोडव्यांक पळोवन आसा. सोमी जेजू सदांच म्हज्या सांगाता आसा. तेन्ना त्या वालेरियान सांगलें जर तर हांव तुज्या जेजूक आनी आंज बोडव्यां पळयन जाल्यार हांव ही क्रिस्तांव जातालो. तितल्या सिसिलियान ताका सांगलें वच आनी उपवास प्राचित कर. सर तुज्या पातकांचें बक्षणें जण घे आनी उपरांत जेजूचो अनुभव आनी आंज बोडव्यांचो अनुभव तुका जातालो. वालेरियन गेलो. ताणें थंयसर मागणें उपवास प्राचित कर आपल्या पातकांचें बक्षणें मागलें देवा लागीं. आनी उपरांत सिसिलियाक मेळोंक आयिल्ल्या वेळार सिसिलिया मागण्यार आसलें. तेन्ना सिसिलियाच्या भोंवतणी आंज बोडवे आसले ताका दिसले. तक्षण दिंबियेर पडोन ताणें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक सुरू केलें. तेन्ना ताका जेजूचें दर्शन आनी आंज बोडव्यांचें दर्शन ताका जालें. आनी उपरांत सिसिलियाचें पवित्रपण भाग्यवंतपण ताणें मानून घेतलें. तो कन्वर्ट तर जालो. मात न्ही ताचो भाव तिबेर्शियस सयत कन्वर्ट तर जालो. कितेंय जावं सिसिलिया विशयान चिंत आसतना ताका ताच्या दुस्मानांनी उपरांत धरलो. कित्याक ताणें ताच्या घोवाच्या भावाक सयत कन्वर्ट तर केलें. देखून ताका धरलो, ताचे हात पांय बांदले आनी ताची गोमटी कातरूंक प्रयत्न केली. अर्द्यार कातरून ताका उपरांत सोडलें. ताका कातरूंक जावना. गोमटी कातरलेले उलोवंक ताका जायनातलें. तें आपुर्बेचें संगीतकार आनी आपुर्बेचें संगीत करतलें. आपुर्बेन तें गायतलें. देखून ताका आतां गावंक सयत जायनातलें. कित्याक ताळो कातरलो. कित्याक ते कातरच्या पयलें सयत समया जेजूक अर्घ आनी होगलाप दितले. सांतीश्रीम त्रिंदादीक होगळ शितलें. आनी उपरांत ताका कांयच करूंक जायनातल्या वेळार सयत कोणेंच ताच्या दोळ्यांनी दुखां पळोवना, ह्या रडचें पळोवना. बगार ताच्या तोंडार एक परजळ आनी हांसो. ताच्या दोळ्यांनी एक विशेश प्रकाश लोकांनी पळयलो. आनी लोकांनी पळयलें ताची गोमटी कातरले. ताका उलोवंक जायना. ताचे हात पांय बांदून घाल्या तरी थंयसर तें ताच्या जिबेन सांतीश्रीम त्रिंदादीक तें महिमा दिवन आसलें. ताची जीब वयर लागून तोंडा भितर बापा म्हणून तें बापाक उलो मारतलें. जीब सकला लावन ताच्या तोंडाक जेजू म्हणून जेजूक उलो करतलें. दोनी कुशीन दांतांक जीब लागून पवित्र आत्म्या मान करतलें. अशें कुर्साचो गुर्त काडटलें. आमकां बोटां आसा चोय बोटांनी आमी कुर्साचो गुर्त काडटा. 3 बोटां सांगात हाडटा. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. स्वामी जेजू जावन आसा संपूर्ण देव. स्वामी जेजू जावन आसा संपूर्ण मनीस आमच्या खातीर. आनी 3 बोटां सांगाता हाड आमी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणटा. सिसिलिया तशें करूंक जायनातल्या वेळार जिबेन कुर्साचो गुर्त काण अकरेक तें मरण पावलें. कशें ताका अशें करूंक साध्य जालें? कित्याक म्हळ्यार ताच्या कुडींत ताणें कस सोंसलें जाल्यारय ताच्या आत्म्यान, ताच्या काळजांत, मनांत तें संतोश भोगून आसलें. देखून आमी कश्टां अनवरांच्या दर्यांतल्यान न्हंयतल्यान उतरा जाय. पूण केवळ उतरल्यार पावना. इंग्लिशांत आमी म्हणटा वी हॅव टू गो थ्रू सफरिंग्स. म्हणटा आसतना हांवें म्हणचें यू शूड नॉट ओन्ली गो थ्रू सफरिंग्स, यू मस्ट ग्रो थ्रू सफरिंग्स. नॉट ओन्ली गो थ्रू, ग्रो म्हळ्यार वाडावळ. आमचे कश्ट अनवरां आमचो भावार्थांत आमकां तिरासाण हाडूंक पावय जाय. आमचे कश्ट अनवरां आमच्या भावार्थांत आमकां सोंसणीकाय वाडोवंक पावय जाय. आमकां आमचे कश्ट अनवरां आमच्या जिवितांत परतो बरवसो दिवंक आमकां पावय जाय. आमच्या जिवितांत आमी प्रगतीच्या वाडावळीच्या वयल्या हंताक आमी वचों जाय. ह्या दिसांनी देवी कलोरेतेर मंदिरांत आमी वाडावळीच्यो रेतेर दवरता.
ह्या म्हयन्यांत 12 जाणांनी हांगासर आयिल्ले आनी म्हळें फादर ह्या दिसांनी दैविकुलो रेतेर मंदिर भरून तोंच्या मापान हांगासर लोक येवन आसा. ब्रदर टिके जॉर्ज येयलो कितलोसो लोक हांगासर आसलो म्हणना. भुरग्यांची रेतेर जाली त्या दाळे व्हडा संख्यान लोक आयलो आनी हांगासर ब्रदर आयलो केरळा तावन साजीत म्हणलो त्या दाळा 2-3 हजार सयत लोक हांगासर 2-3 दीस हांगासर आसलो. आनी ह्या दिसांनी ब्रदर अँटनी रॉज आयलो ताणें बँगलोर जावन सगळ्या कर्नाटक जावन हांगासर व्हडा संख्यान लोकांक आपण हांगासर 3 दिसांची वस्ती रेतेर दवरली. आनी हांगासर प्रगतीची रेतेर वाडावळीची रेतेर वाडावळ म्हणटना हर एक हंत आसता एट डिफरंट लेवल. पूण एक उडा आसा मोगाचेनो वेन एवर यू गो टू ए हायर लेवल ऑफ ग्रोथ हर एका तुज्या प्रगतीच्या लेवलार एक डेवल आसता. लेवल एंड डेवल उडा आसता. हर एक बडी वयर सरतना एक नांदली एक अडकळ देंवसाराची सैतानाची खंडीत आसता. पूण आमच्या कश्ट अनवरांत आमी वाडावळ जोडीची कश्ट अनवर आमी स्विकारची. थोड्यांनी सांगचें आसा फादर तुमकां गोत्तू ना कसले कश्ट अनवरां म्हाका आसात गी म्हणून. हांगासर एक आवय आयिल्ली ताका जाणा भुरग्यांक घेवन एक धूव आनी दोगी चेडवां एक पूत आनी येता आसतना जायते कश्ट अनवरांत ती आसली. आनी मालगाड्या चेडवाक देंवसार लागला भूत लागला आनी काले मेल्ले लागला म्हणून आपण हाडून आयली. पूण हांगासर आयल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें हर एका वायटाच्या कटेपणाच्या सक्तींतली तुमकां सुटका जाता. हांगासर एक बरी रेतेर करा. आनी तांणी हांगासर रेतेर करून सुरू केली. आनी रेतेर करता ते चेडवाक लागीं हांव उलयता आसतना ताणें म्हणली तीच उतरां फादर तुमकां म्हजे कश्ट कळनात. तितल्यार हांवें म्हळें वय तुजे कश्ट म्हाका खंडीत जावन कळनात कित्याक म्हाका म्हजेच कश्ट आसात. वय म्हाका तुजे कश्ट कळनात कित्याक म्हाका म्हजेच कश्ट आसात तुका तुजेच कश्ट आसात. आनी उपरांत ताजें काळीज ताणें उक्तें करून सांगलें जावन आसा. ताजो बापूय जायतो पियेतालो आनी आवयक दोसतालो तेन्ना ताज्या दोळ्यांनी ताणें पळयलां मालगाड्यान चेडूं जावन आसा. बापाय कितलें दोसलां बापायन आवय कितलें दोसलां आवयन कितें सगळें सोंसलां आवयन कितलें मार केल्यात आनी पियोन येवन कितें नालिसायेचे लजे बरी संगती बापायन केल्यात हें सगळें पळोवन तें निराश जालें. उपरांत बापूय पियोन पियोन सुकोन एका बांयंत पडोन तो मेलो. सगळ्या गांवार नालिसाय जाली मात न्ही सगळ्या गांवार ह्या कुटुंबाक हल्क करतले ह्या कुटुंबाक केणतले ह्या वायट दिश्टीन पळयतले कित्याक चेडवां भुरगीं वाडोन येतलीं. हर एकली तांकां वायट दिश्टीन पळयतले मात न्ही बापायनच ताचेर जुलूम केल्लो देखून ते व्हडा दुखांत खंतीच बेजार आयनासलें. आनी ते सांगतले फादर म्हज्या काळजा मनान दुखता काळजा मनान दुखता. हांवें केवळ म्हणचें आसलें तूं बरी रेतेर कर देवाचें उतर आयक. तांकां बुजवण मेळ्ळी आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. ताजे उपरांत जायते रेतेर हांगासर तेणे गेले आनी 2-3 म्हयने रेतेर करता आसतना त्या चेडवाक थंय जायती बदलावण आयली. आनी तेंच चेडूं आज साक्ष दिवन म्हणटा हांगासर आयिल्ल्या वरवीं म्हाका म्हज्या दुस्मानाक बोगसूंक साध्य जालें. विशेश जावन म्हज्या बापायक बोगसूंक म्हाका साध्य जालें. आनी बोगशिल्लेंच कोणें म्हाका सांगचें आसलें म्हाका भूत लागला मेलें लागलां देंवचार लागला कांयच ना. हांव म्हजे कश्ट म्हज्या काळजा मनांत हांव जायते सोंसून आसलें. म्हजो बापूय मेला जाल्यारय म्हज्या काळजा मनांत परतून परतून म्हज्या बापायन दिल्ली ती इजा बापायन दिल्ली ती दगदवणी बापायन केल्लें वायट नालिसाय म्हज्या काळजा मनांत हांवें दवन काडून गेलें आसलें. पूण हांगासर रेतेर वेळार म्हाका मेळ्ळें तें देवाचें उतर रोमाकारां बरलें पत्र 8 वर्स 20 आनी 8 वळ रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां ताच्या जिवितांत हर एक संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. कोण देवाचो मोग करता कोणाचो देव मोग करता तांकां तांच्या जिवितांत हर एक संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. तेन्ना हांव जाणा जाली म्हज्या जिवितांत म्हज्या बापाय तावन हांवें सगळे कश्ट दोगदोनी सोंसल्या जाल्यार आज हांगासर दैविकुलो रेतेर मंदिर येवचें भाग म्हाका फावो जालें. नाजाल्यार हांव केवळ म्हजें शिकप शिकोवनूच हांव मुखार वता आसलें. पूण म्हज्या काळजांत हांव एक फापसिल्ल्या काळजाचें जावन आसतलें. दुसऱ्यांक हांव दुखयता आसलें दुसऱ्यांक हांव फापशिता आसलें. ताज्या बदलाक आतां म्हाका देवाचो मोग अनुभव जाला. म्हज्या बरी आसलेल्या सगळ्यांक हांवें बुजयचें. म्हज्या बरी कश्ट नासल्या फापसिल्ल्या काळजाच्यांक चड आनी चड जाणांक दैविकुलो रेतेर मंदिराक हाडिचें जेजू लागीं हाडिचें तांणी जेजूचो अनुभव जोडिचें. आज भरोन ओमतोच्या मापान देवाचो मोग म्हज्या काळजांत हांव अनुभव करन आसा. म्हजो बापूय केवळ म्हज्या कुडीचो बापूय न्ही म्हज्या आवयचो घोव बापूय न्ही म्हजो नीज बापूय देव बाप म्हूण हांव जाणा जाल्यां. जेजू म्हजो भाव पवित्र आत्मा सदांच म्हज्या सांगात आसा. मोरी माय म्हजी आवय सांत भक्त आंज बडयो म्हजे सांगाती म्हूण हांव जाणा जाल्यां. आतां व्हडा मोगान म्हज्या आवयचो हांव मोग करतां म्हज्या भयणीचो म्हज्या भावाचो हांव मोग करतां. आनी आमचें कुटुंबा जिवीत आतां आशिर्वादांनी भेसावांनी भरलां. कसल्याच वायटाची सकत मेल्ल्यांची सकत दुश्ट सकत पाताळ सकत आमकां कांयच करूंक शकना. आनी व्हडा संतोशान ते मोगाचें आज साक्ष दिता. कोरिंथकारां बरलें पत्र तुमी काडल्या थंयसर 10व्या वसरान 13व्या वळीर 1 Corinthians chapter 10 verse 13 देवाचें उतर म्हणटा मोगाचें तुमकां सोंसूंक जायना तसली ताळणी देव तुमकां दिना. आनी देव तुमकां त्यो ताळण्यो
सोसूंक फावो करता आसतना तांचे तावन सुकारी मारूंक देव तुमकां उपाय दिता आनी ताची सकती फाव करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां आमच्या जिवितांत देव दिना, पूण आमच्या जिवितांत आसत तर तांचे तावन सुखारी मारूंक, तांचे तावन भायर येवंक देव एक उपाय दिता. मात न्ही, देव ताच्या सांगातपणाची कृपाय आमकां फाव करता. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपून मागणें करया. सर्गीच्या बापा, आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, अनवरां येतना, समस्या येतना आमी निराश जाता, आमी देजस्पर जाता. बापा, तुजेर दीस लावंक आमी विसरता. बापा, तुजेर आमी दीस लावंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमचे कश्ट सोसूंक आमकां वर्तो संतोश मेळा शंकर. समियान जेजून ते कुर्साचे कश्ट सोसून कुर्साच्या मरणा मारिफात ते पुनर्जिवनपण जोड घेतलें. आमी आमच्या कश्टा मारिफात, अनवरां मारिफात तुवें दिवची ती महिमा जोडूंक आमकां हर एकल्यांक फावो कर. बापा, बापा तुजो मोग करतल्यांक हर एक संगती आमच्या बऱ्या पडा करताय बापा तूं. तर आमच्या जिवितांतले कश्ट, अनवरां, पिडा शिडा, समस्या सगळे बापा आमच्या बऱ्या पडा शंकर. बापा, ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर बापा. कश्ट जाल्यांचे कश्ट हळ कर बापा. दुखेसांची दुखां बसून काड बापा. आपणाचें म्हणलें घरांतल्यान बरें घर तांकां फावो कर. आपणाचें म्हणलें फ्लॅट तांकां फावो कर. जाग्याचे धाकल्यानांतल्यान ते धाकले वेळार जाय शंकर. रीण आसल्यांक, आर्थीक अडचणी आसल्यांक आशिर्वाद घाल बापा. तांकां खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांघरूंक, रावोंक, बिडार कांयच उणें पडोवंक दिनाका बापा. परीक्षा बरयल्या भुरग्यांक परीक्षेनी पास कर. बऱ्यांतलो बरो फुडार फावो कर. बऱ्यांतल्या बऱ्या नव्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळा शंकर. बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन तांकां जॉब मेळा शंकर. परगांव वचूं आशिल्ल्यान विजा, पासपोर्ट तांकां मेळा शंकर बापा. मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जातात, कॅन्सर पिडे वरवीं आनी प्रायवन जावन खटल्यार आसात बापा. तांचे कश्ट हळू कर बापा. पिडा गूण कर बापा. बापा, लांब आवक, बरी भलायकी आमच्या मालगड्यांक, आमच्या मोगाच्या आवयांक, बापायांक, आबा व्हडलींक मांयक तूं फावो कर बापा. कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये वर्तो माया मोगान एकवट फावो कर. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी विशेश जावन घोव बायलांनी एकामेका बगसून, भाव भयणींनी एकामेका बगसून माया मोगान आपली कुटुंबात जिणी जिये शंकर. बाबा, ही सर मागणी हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. परतून आमी मेळटा पर्यंत सर्वेस्पर देव सदांच तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. गॉड ब्लेस यू.